नमस्कार. आर्डिक्स गोवाच्या अपडेट खबराचित्रांत तुमकां माय मोगाचो येवकार. नदर मारूया म्हत्वाच्या घडणुकांचेर. 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगतीं राज्यांत इफ्फीचें आयोजन जातलें म्हूण केंद्राक जाहीर केलां. म्हायती आनी प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर हांच्यांनी 52व्या इफ्फीचो पोस्टर रिलीज केलो. सरकारी महामंडळांनी आर्थीक नदरेंतल्यान आत्मनिर्भर जावचें म्हूण मुखेलमंत्र्याचो सल्लो. गोंयचे आदले सभापती राजेंद्र आर्लेकर हांची हिमाचल प्रदेशाचे राज्यपाल म्हूण नेमणूक जावपाची आसा, जाल्यार मिझोरामाचे आदले राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांची गोंयचे राज्यपाल म्हूण निवड. RTI एक्टिव्हिस्ट नारायण नायकाचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षा कडल्यान निशेध. ह्या घडणुकेवेल्यान मुरगांवांत कायदो वेवस्था जाग्यार ना म्हूण सिद्ध जाता अशें जुजे फिलीप डिसुजा हांच्यांनी म्हळां. नारायण राणे गोंयच्यान दिल्लीक वचपाक गेले. मंत्रिमंडळांत राणे हांकां आस्पावन घेवपाची शक्यताय. फादर स्टेन स्वामी हांच्या मरणाचेर गोंय काँग्रेसीन केला निशेध. तांकां न्याय मेळचो म्हूण केली मागणी. केपें पालिकेचे आदले नगराध्यक्ष राहुल पेरेरा काँग्रेस पक्षान संद दिल्यार केप्यांत काँग्रेसीच्या तिकेटीचेर वेंचणूक लडोवपाक तयार. येवपी वेंचणुकेंत मोगोचें सरकार आयल्यार 3 म्हयन्यां भितर आमी रेंवेचो वेवसाय कायदेशीर करून दितले म्हूण दीपक ढवळीकर उलयला. तरींतल्यान आर्डेक्स गोवाचें अपडेट खबराचित्र हांगा सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.ardexgoa.com तशेंच आर्डेक्स गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. लेटस्ट व्हिडिओ खातीर आर्डेक्स गोवा यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. पळयत रावात आर्डेक्स गोवा. देव बरें करूं.